हाजो वयलो विशय जो आहा पळय न्ही एअरपोर्टा वयलो आनी MPT वयलो हे दोनूय तेणी सांगला हांव परत एकदा तुमच्या दोनूय एसोसिएशनाचे हेड तेका MPT आनी तुजो एअरपोर्ट ह्या ऑथॉरिटीक घेवन 100% ह्या फावटी तुमी म्हणटले कितें खबर आहा CM सांगतलो आनी उलयतलो आनी वयतलो पण एक गजाल लक्षात घे म्हाका परतूय तुमच्या मदीं येवपाक जाय हांव फोटोन वचूंक शकना कारण परतूय संकल्प इलेक्शनाक उबो रावतलो आनी परतूय म्हाका तुमच्याच बरोबर ताका मतां मार म्हणून सांगून येवपाक जाय त्या खातीर हांव फक्त इलेक्शन आसा म्हणून सांगता अशें न्ही कंटिन्युअसली फाटले जे भितरले 1-2 विशय तेणी सांगले तितले सुटले पण सरकार 100% तुमच्या बरोबर आसा इतकें लक्षात धाडून घे कारण म्हाका खबर आसा 4,500 जो इश्यू आहा पळय न्ही तेजी लिटल बीट कॉम्प्लिकेटेड जाला ताचेर आमी सोल्युशनाचेर आयल्या आनी तेजेरूय काडटा आनी दोनूय हेजे टॅक्सीचे इश्यू म्हणजे एअरपोर्ट आनी हे हो इश्यू 100% सोडयता आज आमी तुमच्या कडेन निव्वळ मदत मागपा खातीर आयले वेळच्या वेळी तुमी मदत मागपाक आमच्या कडेन येता त्याच पद्दतीन आज मोदीजीक देशाचो प्रधानमंत्री करपाक तुमचें एक मत आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा आनी तें मत येता त्या 7 तारखेक तुमी कमळाचेर दिवचें पल्लवी ढेंपो ही भारतीय जनता पार्टीची कॅन्डिडेट आसा आनी तुमचें मत हें फक्त बाय पल्लवी ढेंपोक न्ही तर डायरेक्टली मोदीजी खातीर आसा आमी जशें म्हणटा तशें डबल इंजीन सरकारा खातीर आसा डबल इंजीन सरकारान फाटल्या 10 वर्सांक कितें केलां हें तुमी पळयलां तुमच्या मार्मागुआंतलो फ्लायओव्हर आसतलो किंवा दुसरी गजाल बरेच जाण आमी जशें म्हणटा की एअरपोर्ट बंद जातलो हेजो भंय घालतात 450 कोटी रुपया आत्ता एअरपोर्टाचेर एक्सपान्शनाक स्पेंड करीत आहा 450 कोटी एअरपोर्ट खंयसरूच एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाक बंद करपाचो ना एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही 100% चालू उरतलो ही हांव गॅरंटी दिता आनी हांवें परत सांगलां तेंय बी हांव तुमकां रिपीट करता कारण ताची चॉयस स्ट्रीमलायन करप एक दोन तुमकांय खबर आहा एक फ्लायट डायवर्ट जाला पण हेन्सफोर्थ आमी दोनूय हेंच्या कडेन एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी मोपा ऑथॉरिटी हेंच्याय कडेन म्हणजे मिटींग घेवन हेन्सफोर्थ आनी डायवर्जन करूं नाका तुमी नवीन कनेक्टिविटी आहा ती एस्टाब्लीश करा तेची हेंय सांगलां नवीन इव्हेंट साऊथ गोवान हाडप हाजेर सरकाराचो प्रयत्न आसा सरकारा खातीर साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा हे दोनूय सारके आसा आनी दोशी वाटेंतल्यान डेव्हलपमेंट जावपाक जाय त्या ती साऊथ गोवाची डेव्हलपमेंट जावपाक जाय हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स हे साऊथ गोवात एस्टाब्लीश करप हाज्या खातीर प्रयत्न सुरू आसा आनी ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून साऊथ गोवाचो विकास वेगळ्या पद्दतीन करचो हाजोय सरकारान विचार केला जेणे करून आमी वेगवेगळे वेवसायीक जे साऊथ गोंयांत रावता त्या सगळ्या साऊथ गोंयांतल्या वेवसायिकांक सपोर्ट मेळपाक जाय तेंचेय बिजनेस फ्लरीश जावपाक जाय हाज्या खातीर आमचो सरकाराचो हाज्याय फुडें प्रयत्न आसतलो त्या खातीर म्हाजी तुमकां सिन्सियरली रिक्वेस्ट की तुमी आतां पर्यंत संकल्पाच्या बरोबर अर्द्या अदीक भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसतले पण चडशे कदाचित संकल्पाच्याय बरोबर आसतले संकल्पाच्या बरोबर आसतना थोडे फक्त हातीकूच मत मारता आसतले थोडे जाण भारतीय जनता पार्टीकूय मारता आसतले मॅक्झिमम जाणी आसतले हांव बऱ्याच जाणांक पळयता थोडे जाणांक वळखताय बी पण हांवें फक्त एकाच खातीर सांगलें कारण बरेच जाण संकल्प मत मारतना हातीक मत मार म्हणटालो पण आतां संकल्प कमळाक मत मार म्हणून सांगता तितकें याद दवरप गरजेचें आसा कारण तेणी स्वता सांगलां कारण आतां टॅक्सी युनियनाचे जायते इश्यूज आसा आमी पयलीं सुद्दां ट्युरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आमचे मेमोरंडम दिल्ले आहा तितले तेंच्यांनी केन्नाच आमचे जे मेमोरंडम आहा न्हू कितें केन्ना स्टडी करूंक ना पूण हे एका आमचो वायस प्रेजिडंट सगळे जाण मेळून सीएमाक आमी मेमोरंडम दिला आनी ते मेमोरंडम आमी डिटेल बरयला बाबा आमी कितें कितें प्रॉब्लम फेस करता फर्स्ट म्हटल्यार मेजर प्रॉब्लम असो आहा की हे आमच्या गांवांत जे क्रूज टर्मिनल आहा आमच्या गांवांत इंटरनॅशनल वेसली येता पूण आमचे लोकल जे आहा तांकां धंदो मेळना हांगा आहा ते भायले जे आमचे म्हणटा ते एजंट जे व्हडले व्हडले बसी हाडपी ते आतां 60, 70, 80 बसी घेवन येता आतां इतले बसी हाडले जाल्यार आमचे ट्युरिस्ट भावांक कसो बिजनस मेळटलो आनी एक हो जो क्रूज टर्मिनल आहा इंटरनॅशनल वेसल येता हे सिजनाक येता ते मातशे टायमा खातीर येता ते 6 म्हयन्या खातीर येता आनी 6 म्हयन्या खातीर येता आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक धंदो ना हो धंदो हा भायल्या लोकांक हे आमी सीएमाक एक्सप्लेन केलें बाबा जाता तितले बसी मिनिमायज कर आज जाता तितलो जो बिजनस आहा न्हू आमच्या गांवांतल्या लोकांक मेळोंक जाय नाल्यार आमच्या गांवांत वेसल येवन आमकां कितें फायदो आहा सेकेंड आमचो मेमोरंडम आसलो की आमचो ट्युरिस्ट कावंटर आहा तो चड पयस आहा आनी बसी आहा न्हू डायरेक्ट वेसली कडेन वयता पूण तो पॅसेंजर कितें करता तेच प्रिफर करता ताका चलोन येवचें पडटा एक 200 मिटर सुमार तो चलोन येवंक सोदना
तो थंयच्या ते बशीन बसता. आमी MPT कडेन रिक्वेस्ट केली, आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केली की जो आमचो कावंटर आहा तो आमकां तुमी भितर दिवपाचो. समज तुमी आमकां कावंटर भितर दिता न्हू जाल्यार आमकां आमचो बिझनस वाडोवंक शकता, आमकां कितें तरी बिझनस मेळोवंक शकता. आनी थर्ड पॉयंट आमचो असो आहलो की MPT आहा न्हू, MPT कांयच घेयना आमचे इश्यू, म्हटल्यार सारकेंच आमकां निग्लेक्ट करता ते. निग्लेक्ट करता म्हणून आमी MPT कडेन सुद्दां जायत्या फाटी गेले की आमकां बाबा तूं कावंटर भितर दिवपाचो, आमचो कावंटर रिकॉग्नायज करपाचो. सगळें घेतलं तेंच्यांनी, म्हणजे कावंटराक जे कितें कितें जाय न्हू सगळे फॉर्मेलिटीज आमी दिल्ले आहा. म्हटल्यार ते कावंटर आमकां भितर कसोच दिना, ते भायर रस्त्यार रावन आमी बिझनस करचो पडटा. त्या खातीर आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. आनी आमच्यो कितें आहा हो कावंटर आहा की आमचे मोर्मुगांवाचे टॅक्सी ना. मोर्मुगांवाचे आहा, वास्कोचे आहा, दाबोलेचे आहा, कांसावलीचे आहा, मोर दॅन 300 टॅक्सीस आहा. आनी मागीर आमचे भितर ते क्लॅश जाता, आमचे भितर ते कॉरल जाता, मागीर गांवा जाता. कितें करतले आमी? धंदो मेळना. 300 टॅक्सी येता आनी 50 गाडयो सुट्टा. तुजो टर्न केन्ना येतलो तो चिंत. 250 गाडी सुट्टोची मागीर तुका परत हे मेळटलें. म्हटल्यार एटलिस्ट 15-20 डेज वचून परतून मेळटलें, आनी तो सुद्दां 6 म्हयन्याचो धंदो. सो त्या खातीर आमी CMाक सांगलां तूं मातशें भितर लक्ष घाल आनी आमचे हे जे कितें बारीक जे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व कर लोकल्सांचे. येस, थँक्यू.